अंदू नोव्हेंबर डिसेंबर म्हयन्यांत गोंयांत घडिल्ल्या घडणुकांचो परिणाम गोंयच्या पर्यटनाचेर जाला। इयर एंड सुरू जाला तरी पर्यटक ना। फ्लायटींच्या तिकेटींचो रेट आशिल्लो तस्सो। डेटा जरी काढत आणि जरी फॅक्ट्स एंड फिगर्स पळयत जाल्यार गोंयांत टुरिजम सारकें ठप्प जाल्लें आसा अशें दिसून येता। कित्याक जे एरोप्लेनाची तिकेट्यो आसात जे आमी आतां सद्याक खबर काडली जाल्यार 31 तारखेक गोंयांत येवपाक सिंगल वे तिकेट एज लो एज 2600 आनी 3000 तिकेट्यो आसा आनी ताका एक कोण गिरायक ना अशें दिसून येता। जे लोक गोंयांत येवंक सोदतात तांकां एक सवाय ऑप्शन आसा, पूण हे लोक येतले काय ना हो एक मोठो प्रश्न आसा। अशें दिसून येता की खंय तरी गोवा टुरिजमाचेर एक बरो इम्पॅक्ट पडिल्लो आसा। आमी पळयलां ह्या वर्साक सनबर्न जाल्लें ना, लोक येवपाचे बंद जाल्ले आसा। बर्ड्स बाय फायर थंय 25 लोक जळून मेल्ले। जायते फावट ट्युरिस्ट जे येता हांकां फसवणूक जाल्ली आसता। केन्ना केन्ना अशें घटना दिसून येता की लोकांक ट्युरिस्टांक मार बडे चालू आसा गोंयांत। आनी केन्ना केन्ना अशें दिसून येता की टॅक्सीच्या झगड्यान भितर खंय तरी लोक ट्युरिस्ट जे लोक आसा बॅग ओडीत खंय तरी गोवा मायल्स बूक करता 1 किलोमिटर चलपाक चालू करतात। आनी अशें जेन्ना व्हिडिओ सर्फेस जाता खंय तरी गोंयाक एक मार पडटा। पूण सद्याक जे आमकां इतले संकेत येता की खंय तरी गोवा टुरिजम डिक्लायन आनी करेक्टीव स्टेप्स घेवचे पडटले। इंडिगोचे शटडावन बर्ज बाय रोमियो लेन क्लबाक लागिल्लो उजो आनी टॅक्सीवाल्यांच्या केस्तांवांक लागून गोंयांत पर्यटकांचो आंकडो देंवता। सरकारान ह्या सगळ्याची दखल घेवन योग्य ती पावलां मारची अशी मागणी शेक धनी संघटना करता। पळोवपाक गेल्यार हे इश्यू जाले, इतले इश्यू जाले। तो बर्ज क्लबाचो एक इश्यू जालो, ताचे पयलो आमच्या एअर इंडियाचो हेजो इंडिगोचो इश्यू जालो। आतां पळय, आतां एअरपोर्टार टॅक्सीवाल्यांचो इश्यू जालो। आमी कितें म्हणटा, हे इश्यू न्हू सगळे इश्यू सीएमान आनी टुरिजम मिनिस्टरान इंटरव्यून जावन हे इश्यू पयले काबार करपाचे। असले इश्यू आहले आमचे टुरिजम चलपाना मुखार। आमी टुरिजम मिनिस्टराक जायते हें करता की हे टुरिजम रिवायव जावपा जाय आमी इश्यू, बट हे इश्यू न्हू आमकां काबार करता। पळय आतां एअरपोर्टार तूं म्हाका सांग कित्याक हो इश्यू सीएमान तूं इंटरव्यून जावन हो इश्यू काबार करपाक जाय। असले इश्यू आहले ते हिट जाता आमकां भरपूर।